प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आयचे वर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वा विसवोर वोड 54 ते 58 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्सेस 54 to 58। आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकुया। आनी आपल्या खाशा गांवांत वचून तो तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मितां खंयची पोतवी हाका खंयची? हो थेवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचेच मदें आसत न्हय? तर हें सगळें ताका खंयचे आयले? आनी ताका मानून घेवंक तांच्यान जाय नासलें। पूण जेजून ताका म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान ना। आनी तांकां बावट नासलो देखून जेजून थंय चडशी विस्मितां केली ना। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन नाजरेताचो लोक जेजू नाकारता। नाजरेत गांवांत जेजू जल्मूंक ना, तो बेथलेम शारांत जल्मलो, पूण नाजरेत गांवांत तो ल्हान थान व्हड जाल्लो। आनी कितें घडटा भाव-भयणीनो, शेकी जेजू व्हड जाता, आतां तो ताजो बातीम जाता, ताका पवित्र आत्मा मेळटा, तो अरण्यांत वेता, थंयसर सैतान ताका ताळणी घालता, जेजू जैत वेता सैताना वयर। तेजे उपरांत तो गालिल्यान वेता, अजापां करता, मिलाग्री करता, शिकोवंक लागता। आनी तेजे उपरांत आतां सगळें तेजें नांव गाजल्या उपरांत तो आतां नाजरेत गांवांत परतून येता, ज्या जाग्यार तो ल्हान थान व्हड जाल्लो। आनी भाव भयणीनो, नाजरेतचो लोक जेजूक जुजेचो आनी मोरयेचो पूत म्हणून ती वळखताली। ती आतां जेन्ना जेजू पडयतात ती म्हणटात, हो आनी खंयचो? ही जाणवाय आनी विस्मितां खंयची ताका मेळ्ळी पदवी? आमी जाणो की तो मोरयेचो पूत, आमी जाणो तो जुजेचो पूत, आमी जाणो ताचे भाव जाकोब, जुजे, सिमाव, जुदास हे सगळे हांगा आहात, ताच्यो भयणी आहात। आनी ही जाणवाय आनी हें हुशारपण ताका खंयचल्लें येयलें? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो लोक जेजूक एका ल्हान भुरग्या भाशेन जो थंयसर व्हड जाल्लो तशे भाशेन ते पळोवंक लागले। आतां ते जेजूचेर भावार्थ दवरपाक, जेजू आतां देवाचो पूत, देवाचो एक मेसाया म्हणून जो ह्या संवसारान येयल्लो, तो ताका मानूंक ते तयार नासले। आनी आयज आमकां शिवर्तमान सांगता, तांकां भावार्थ नासलो देखून जेजून थंय चडशी विस्मितां केली नात। भाव भयणीनो, जेजूक विस्मितां करूंक जाताली, पूण विस्मितां करूंक जाय जाल्यार देवाक जाय आमचो भावार्थ, देवाक जाय आमी सोत मानूंक। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना तो लोक जेजूक सोत मानूंक तयार नासलो, कित्याक ते समजताले, वा जेजू कोण? वा आमच्या जुजेचो पूत, वा मोरयेचो पूत, वा आमच्या गांवचो, वो आमच्या गांवचो ल्हान थान व्हड जाला, आतां येयला आनी आमकां सांगता की ओन्ली मिलाग्री अजापां करता। आनी भाव भयणीनो, हें जें चिंतप तांचें आसलें, आयज पासून ह्या संवसारांत हें चिंतप आजुनूय आसा। कित्याक लोक कितें म्हणटा, आमी जाणो तो भुरगो खंयचलो, तो ताजो पाय कोण, ताजी माय कोण, आमी ताज्या पायक ताज्या मांयक वळखताली, आमी त्या फामिलीक वळखता, आमी जाणो त्या फामिली कशी ती, तांचो पूत कशे भाशेन एक प्रवादी जावंक शकता, ताजो पूत तेजे भाशेन हें उतर कशें परगट करूंक जाता, ताज्या हातान ती अजापां कशी जाता। भाव भयणीनो, लोक अशें आजून पासून 2000 वर्सां जावन अशें चिंता, कित्याक लोक बदलोंक ना, लोक बदलोंक ना, लोकांचें चिंतप तशेंच आसा। पूण भाव भयणीनो, देवाचें उतर बदलोंक ना। देव जावन आसा तसोच जो 2000 वर्सां पयलीं आसलो, जो जेन्ना देवान संवसार रचलेलो तेन्ना तोच देव आसलो, आनी आयजून पासून तोच देव आसा, तो बदलूंक ना, ताजें उतर केन्नाच बदलूंक ना। म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमची चोत्राय जेजूचेर, ताज्या उतराचेर दवरता, कितें घडटा? देवाक आमचो भावार्थ मानून घेता।
आमकां देवाक खोशी करूंक जाय जाल्यार, आमी देवाक मानलेली जावंक जाय जाल्यार आमकां भावार्थ आसूंक जाय. म्हणटच जेन्ना आमचे कडेन भावार्थ आसा भाव भयणीनो, तेन्ना आमच्या मदें त्यो विजमितां करूंक पावता, अजापां मिलाग्री करूंक पावता. पूण भाव भयणीनो, आयज कितें घडलां, इग्रोज मातेन कितें घडलां, आमी फकत धर्म कोत्ता, आमी खूब मागणे कोत्ता, खूब देवस्पण कोत्ता, खूब खूब जे आमचे 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 धर्माचे आहा तें आमी कोत्ता. पूण खरेपणी आमचो संबंद जेजूशी हा काय, आमी तांची चोत्राय ताच्या उतराचेर दवरता काय, आमी उतर आयकता पूण उतर आयकलें एका कानान दुसऱ्या कानान सोडलें. जेन्ना आमी इगोर्जेक वेता तें आमी बरे भाशेन आयकलें, आमकां सजमणी मेळ्ळी ती आमी नोको. पूण आमी सजमता की आमी इगोर्जेक गेल्या म्हणून, आमी तें देवस्पण केलां म्हणून, आमी आमचे मागणे केलां म्हणून, आमी खरेपणी देवाक मानली जाल्या म्हणून. पूण भाव भयणीनो, आमी चुकता. कित्याक भाव भयणीनो, खरेपणी आमकां आमचे भितर भावार्थ जाय जाल्यार, खरेपणी आमचो संबंद देवाशी घट जावंक जाय जाल्यार आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमणी, आमकां जाय देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून रावपाक, आमकां जाय खरेपणी आमी देवाच्या राज्यान भितर सरपाक. आनी आमी खरेपणी देवाच्या राज्यान भितर सरोंक जाय जाल्यार आमकां जाय जेजूचे भावार्थ धरपाक. जेजूचे भावार्थ धरपाक म्हणजे कितें, आमी फकत क्रिस्तांव म्हणलें ना, आमी भावार्थ धरना म्हणजे ताच्या उतराचेर आमी भावार्थ धरूंक जाय, ताचें उतर आमी काळजान दवरूंक जाय, तें उतर आमी पाळूंक जाय. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी खरेपणी देवाच्या राज्यान आमी भितर सरलेलीं आसा. आतां आमचो सर्वंडार, आमचो देव, आमचो राजा कोण जावन आसा? जेजू. कित्याक ताचें उतर आमी आयकता आनी जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, खरेपणी तें उतर आमी सत मानून तें उतर पाळटा. आतां भाव भयणीनो, आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. खरेपणी जे आमकां देवाच्या राज्यान घडोवन येवंक जाय आनी आमकां फायदो मेळोंक जाय, तो फायदो आमकां मेळटा. आनी खरेपणी आमी देवाच्या भुरग्यां भाशेन आमी जियेता. खरेपणी आमच्या जिवितान विजमितां घडटात. खरेपणी आमच्या जिवितान आमकां मिलाग्री आनी बरें देवाचें मेळटा. आयज भाव भयणीनो, आमी सगळें हें देवस्पण आनी सगळें जें धर्माचें आमी कोत्ता तें आयज आमी ताची चोत्राय सोडून, आमी आमची चोत्राय जेजूचेर धरून, ताच्या उतराचेर धरून आमी त्या उतरा प्रमाणे चलोंक आयज आमी सुरवात करुया. खरेपणी देवाच्या राज्यान आमी आसा म्हणून एक जैतिवंत जिवीत जियोया. आनी आमी जेन्ना जैतिवंत जिवीत जियेता, आमी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमी आमंत्रण दिवंक पावतले. देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावर कोत्तले. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.